आमगे लोटत मस्त वर्सुलाना हांगा JSB सेवा मंडळ येवन गणपतीला सेव करता अशें दसले रवींद्रनाथ गडियार मामासाची हांगेले एक सन परिचय तुमकां दिसता मुंबईच्या पूर जाणां परिचय सांगेले हांनी कोण म्हळ्यार 2019 अंतू मुंबई हाजे क्रिकेट टिमाचे सिलेक्शन कमिटी मेंबर तशीच 2020 अंडर 16 ताजे सिलेक्शन कमिटी मेंबर 2021 अंतू वापस 2000 अंडर 14चे तशी 2022 आतांनी मुंबईचे अंडर 19 क्रिकेट टिमाचे सिलेक्शन टिमाचे मेंबर जावन आसाची आनी हांणी कोण म्हळ्यार हांग मात न्ही आनी एक फास्ट बॉलर तशीच बॉलर ऑलराउंडर म्हूण म्हणटाची तसले वय बॉलिंग ऑलराउंडर तशीच देशांत मान्नी विदेश वचून जाल्यार लंडन जाल्यार तांचे काउंटी पुराय खेळल तसले मनशांनी मुंबई तांकां प्रति एकल्यांक क्रिकेट प्लेयर्स कोण आसा की तांकां खंडीत गुर्त आसा गडियार माम तुमकां मोगान जन रवी गडियार म्हूण आपयताची आमी मस्त वर्स तुमकां पळयला आमी GPL टुर्नामेंट करताची हांगा MCLाक आयल्याची मस्त चिरपरिचीत तुमी सिद्धिविनायकाल विशय हांगाचे JSB सेवा मंडळ कितली वर्सुलां हांगा येता आसा तुमी फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ ऑफ JSB तुमगेल प्रोग्रामाक आय एम सो थँकफूल टू यू आमकां तुमी आपोवन इंटरव्यू घेता ती व्हेरी रेअरली असल कार्यक्रम तुमी वर्ल्ड वायड आमकां हे पुरा कार्यक्रम पळोवच्याक जेन्ना इंट्रस्टींग आसता यू आर गोईंग ईच एंड एवरी इवेंट वॉट एवर JSB कम्युनिटी डज इट्स अ बिग अचिवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस आमकां पुरा जाणांक ताजे वयर एकदम थम्स अप म्हणून सांगचे आमी म्हाका डे आफ्टर टुमॉरो दॅट्स 3rd September I will be celebrating my 62nd birthday. Usually Miguel birthday गडियार माम 67 जाला म्हणून तुमकां खंडीत वय 62nd म्हळ्यार 60 दांटू आला म्हणून खंडीत कळना तुमकां पळयतना मोस्ट ऑफ द टायम इतले वर्सां तूं Miguel बर्थडे गणपती वेळार येवचें देवाली दया दिस will be my 62nd birthday बट हांव हांगा सेवा मंडळांत माय ग्रँडफादर इज A. Rama Nayak. I am the eldest grandson of A. Rama Nayak. ह्या जाग्याच्या हॉलाच्या ग्राउंडार हांवें म्हगेल आजार वयर आसा एंड हांव एट द एज ऑफ 28 तितले हांव क्रिकेट खेळटा आशिल्लो ताचे मागीर फ्रॉम 28 to 62 टील नाव हांव प्रति वर्स हांव एकय वर्स मिस कर न्ही हांगा 5 दिवसाक गणेश उत्सवाक आमगेले दृश्टांत कशें म्हळ्यार 5 दिवस काम करून 360 days आमकां देवाले ब्लेसिंग्स मेळटा म्हूण ते खंडिताची सो कितलेय आयचे तारीखेक आमी ओल्ड जाल्यार आतां पांय गांठी दूख आसल्यार वी डू इट इन अ व्हेरी रिलिजियस वे डिवोशनल वे सो दॅट बाप्पा हेल्प्स मी अँड माय फॅमिली थ्रू आउट द 360 days खंडीत आनी मस्त जन हे फाटी 2 वर्सां तुमकां ब्रेक जाल्ले कोरोना महामारी निमित्त हे वर्स सोपास ते कसो म्हणटा एक एन्थुजियाजम आनी ते एक उत्तेजन वॉलंटियर्स जाले ते पळय कशी पळोवचें मेळटा ह्या वर्सा वापस ते फुडलेची एक 4 महिला की एक 10% 20% 30% आमी सांगल्यार चडची बिकॉज ऑल आर एक्सायटेड आतां हांवें एक्सायटेड म्हाका गोतस 5 दिवस मागीर म्हाका आतां पांय गांठी दूख आसा म्हूण खंडीत गोतस बट दॅट एक्सायटमेंट आतां क्रिकेट खेळटा न्ही नाव वी आर ऑल रिटायर्ड बट वी प्ले फ्यू मॅचेस कोणाले नांवारी आमी इन्विटेशन मॅचेस खेळटा ती 50 ओवर न्ही जाल्यार 20 ओवर जरूर खेळटा ती त्या खेळटाना उमेद आसा मागीर घरकडे येतानाच पळय ते 20 ओवर फिल्डिंग करून बॅटिंग करून येताना एक यमा जाता म्हळ्यार खेळलेली इंट्रस्टींग दॅट इज सेम हांगाची 2-3 वर्स जाले एक्सायटमेंट इज मोर सो आउटपूट वील बी मोर आतां जे न्हय पळय काली फुल्ल गर्दी आज चिक्के पळयतना आय एम हॅपी इट्स अ वीक डे बट आय एम शुअर पांय वापस Friday, Saturday, Sunday, 100% the crowd will be more. And I am happy, सेवा मंडळान ह्या वर्साचे ऑनलायन केलें ह्या म्हळ्यार वॉट एवर पास कोड स्कॅन कोड पळय इट वील बी अ व्हेरी सक्सेसफूल वन आय एम सो हॅपी फॉर दॅट थँक्यू धन्यवाद